नाव सांगा तुमचं. हां अच्छा माहिती तुम्ही कुचेली मॅटराक येयल्यात न्हू. पुलीस स्टेशनार जमल्या कित्या खातीर जमल्या. केस रजिस्टर करपाक म्हणजे कंप्लेन आतां दिवपाक येयल्या कितें म्हणून. तुमकां खबरच आसतली फ्रॉड जाला लँड स्कॅम जाला पळय ताका लागून आमी आमची घरां मोडल्या ताका लागून येयल्लेले आमी पुलिसांनी कितें सांगलां. पुलिसांनी सांगलें आमकां म्हणजे तेंचें इन्वेस्टिगेशन चालू आसा म्हणजे तेंचो फूल सपोर्ट आहा तेंच्यानी आतां तुमी पयलें आसतलें हाडलाय तेंच्यांनी कोणाक हाडला. 2 जाणांक हाडला तेंच्यांनी. 2 जाणांक हाडला. ओके आनी कितले जाण तुमी कितल्या जाणांची नांवां दिली कंप्लेनीचेर. आमी कोणा कडसून घेतल्या तेंची दिली. आमी राजू मांद्रेकर. दुसरो हां हे दोग जाण येयला आनी कोणाची नांवां दिल्या नांवां दिल्या ती तरी कंप्लेन आसतली तुमी आतां कंप्लेन करपाक केल्या पळय ती कंप्लेन कॉपी आहा तुमचे कडेन. राजा एंथनी राजू मांद्रेकर बस कोणी कोणी घेतला पळय तांकां खबर आहा कोणी कोणी घेतला. म्हाका खबर आहा कोणा कडसून हांवें घेतला. राजू मांद्रेकरा कडसून हांवें घेतला. तुवें घेता. हय शकील बी कोण आहा तेंच्यांनी नांवां घातली आपापली कोण कोण आसा कोणा कोणा कडेन घेतल्या ती तेंच्यांनी नांवां घातली. म्हणजे इतल्या दिसान तुमी आयज कंप्लेन करपाक येयले. इतल्या दिसांनी म्हणजे आमी चालू आसलें आमचें मिडियाचेर घालपाचें आमी म्हणजे काम चालू आसलें आमचें कशें घालपाचें कितें आसलें. अशें आयकलां तुमी सीएमा मेरेन गेल्ले म्हणून. सीएमा कडेन गेल्लेले कितें सांगलां. सीएमान सांगलां आपूण सगळी इन्क्वायरी करतलो म्हणून सीएमानूच फोन केला आनी सगळी इन्वेस्टिगेशन कर म्हणून आमकां सीएमाचेर आतां म्हणजे पुरवण आसता आनी पुलिसांचेर येता की आमकां फक्त जस्टीस जाय. आमचो जो हे पयशे इतले घेवन खाल्ला आनी आमकां जो फ्रॉड केला न्हू ते आमकां जस्टीस जाय. सो आमकां आतां आमी आतां सगळें पुलिसांचेर सोडला तेंच्यांनी आमकां कितें तो न्याय दिवपाचो. अच्छा ते सगळें कितली टोटल घरां डॅमोलिश जाली. 35 जाल्या. 35 जाल्या आनी आतां जे नोटीस सर्व जाल्या म्हणून आयकलां पळय बाकीच्यांक. नोटीस जाला येयला तेंकां. बाकीची जी घरां आसली तेंकां. टायम दिला 15 दिवसाचो टायमूच दिवंक नासलो 4 दिसाचो टायम दिलो. 4 दिसाचो ते बी हॉलिडे येयला म्हणजे आमकां कांयच हे करून इन्क्वायरी करून म्हणजे आमचे कडसून आमकां हे करपाक कांयच मेळोंक ना. म्हणजे ह्या हितून सीएमान तुमकां फूल सपोर्ट करता म्हटलं. ओके आनी सीएमानूच हेच्या फुडें तुमची हे करपाची इन्क्वायरी करपाची आनी सीएमानूच आमकां हेल्प करपाची. सांगलां कशा तरेन सपोर्ट करता कितें. सांगलां आमकां म्हणजे आतां तेंचेर इन्वेस्टिगेशन तेंचे कडसून आतां हे करूंक जाय. बाकी तुमच्या घरांचें नुकसान बिकसान जे कितें तुमी म्हणटाले पळय ते दिसा ते आतां पळोवया ना सीएमा कडेन उलयतले आयज तर आमकां उलोवंक वयतले आमी. आतां ते जेन्ना तुमची घरां मोडली पळय तेन्नाच्यान आतां मेरेन तुमी खंय रावल्या. आमकां कलेक्टरान लेटर कर म्हणून सांगलां सीएमान सांगलां. ते आमी करतले. ओके आयज 2 जाणांक अरेस्ट केला कशें सांगता इतकी म्हयने अरेस्ट करूनच जावचें ना तेंचे कडसून सगळें विचारून तेंच्या कोण हाय ते सगळें इन्वेस्टिगेशन येवंक जाय फुडें. आनी आमी पयशे दिवन आमकां तेंच्यांनी चोरां ठरयल्या म्हणून तेंच्यांनी सगळें हें करूंक जाय न्हू सांगूंक जाय न्हू. आमी कसो जागो घेतला कोणाक पयशे खावयला तेही सांगूंक जाय. सांगूंक जाय न्हू फक्त तेंच्यांनी एकल्यांनी घेतले अशें म्हाका दिसना. तांकां आनी वयर वयर पयशे पावयला तेंच्यांनी ते कोणाक पावयला ते तेंच्यांनी सांगूंक जाय. त्याच्या खातीर आमी कंप्लेन केला. म्हणजे कमी जातचे कोणाची नांवां दिल्ली आसात ना तेंची सद्या कोणाची नांव दिली पूण आसात कोण तुमकां कोण दिसता वयर वयर कोण म्हणटा. आसतले कोण नॉबर्ट एक आहा तेचें एक नांव कोण हो नॉबर्ट आतां. कोमिने जातचो. ओके आनी कोण आसा सद्या आमी एकट्याचेच दिल्या बाकी कोणाक आमी पयशे दिल्या ते राजन आनी राजू तेंच्यांनी आतां तेंच्यांनी कोणाक दिल्या ते आमी नको. तेंच्यांनी कोणाक दिल्या न्हू ते तेंच्यांनी सांगपाचें आमकां आनी तांकां कोणी इकूंक सांगलेले न्हू जागे ते सांगपाचें आमकां कित्याक आमकां फ्रॉड केला तेंच्यांनी. आतां आमी दिसा मिडियार आमी सांगलें कितें तर आमी तेंचे कडेन आमी कशी वयतली तेंच्यांनी जर इकूंक सुरवात केली आमकां थंय जमीन दिसली बरी आहा म्हणून ताका लागून आमी थंय पावले न्हू. आनी तेय बी आमी कितें फुकट हें करूंक ना
आम्ही आमकां फक्त तेंच्यांनी पैसे देऊन घेतले. तुमचं नाव कितें म्हटलें? तर आतां म्हाका एक सांग, सद्या तुमी खंय रावतात आतां? सद्या तुमच्या घरान उरलेली आसा? म्हणलेले आम्ही आता कोणाकोणागेर ही बाबडी खंय रावता थोडी थोडी. खंय झोपड हे काडले आनी उगडे रावता. झोपडी काढून थंयच रावता. खंयच रावल्या. आनी जर तेंकां आतां हे येता थंय सोरोप येता थंयसर. हां. आनी कितें करतली ती आतां? म्हणजे ज्या जाग्यार तुमची घरां असली पळय त्याच जाग्यार तुम्ही झोपडी बांधून रावल्या? रावला थंयसर आसा झोपडपट्टी बांदल्या. आमी दनपारचे दिनपारचे थंयच आसता. थंय रावता. आनी जेवण बी खंय करता? जेवण थंय करतली. जेवण थंय करतली. आतां ते फातराक चडसो टायम आमचो असो पुलीस स्टेशनारूच वयता जेवण करता. हां. बाकीचे सगळे काय कितें करतात मॅनेज तुमी? कितें करतली आतां? थोड्यांनी रेंटाक कोणानी रेंटाक घेतला असो जागो. पयशे हांगा ती घेता न्हू. पैसे हाती घेता ना ती खंय ना ती खंय आता आम्ही म्हणून रेंटाक घेतल्या पण आमकां आतां सगळेच आसा. रेंटाची फारीक करतली, हेचे लोनांचे भरतली, घर गेले ते गेलेच आमचे. घर बांदपाक आमी लोन काडला तेचे भांगार बिंगार सगळें दवरून आमी घर सो काडलें. तुम आता पुराय तुम्ही विश्वास दवरला तो सीएमाचेर दवरला, आम्ही पुलिसांनी पुलिसांचेर. आणि तुमच्या स्थानिक ते आमच्या भल्या खातीरच करतले हे आमी करता. आता तुमच्या स्थानिक आमदाराचेर विश्वास की नाही, तर त्याचेर विश्वास दवरला हो की नाही? आमदाराकडे म्हणजे त्यांनी आमकां सांगला की तुम्ही कंप्लेंट करा, आपण तुमकां हे करता म्हणून सांगला. त्याने सांगला की तुम्ही पुढे सरा, आपण हेल्प करता म्हणून. कोणी कितें पैसे केला तेका आपण हे करपाक करता हेल्प. ओके. तिका उलोवंक जाय. तूं उलयताय? तूं उलोवंक शकता. तुकाच म्हणटा, तूं उलोवंक शकताय? ती कंप्लेन कॉपी दिता, तुमी नांवां दिल्ली की ती फाल्यां मेळटली आमकां.